मंत्री मौविन गोदिनो निलंबनाचे आदेश काढल्या उपरांत आणि जनतेच्या विरोधा उपरांत मुरगांव पालिकेन पे पार्किंगाचो प्रस्ताव स्थगीत केला. येवपी सोबीतकाय आणि पुनर्विकास कामाचो उल्लेख करून मंत्र्यान सांगला की पे पार्किंगाक लागून नागरिकांक असुविधा जावंक शकता आणि प्रकल्प चालीक लावपाक आडमेळी येवपाक शकता. सध्याची पार्किंग वेवस्था नेमाप्रमाण बंद करतले आणि उदरगतीची कामां पुराय जाल्या उपरांत पार्किंग पद्दतीचो नियाळ घेतले. RDXGOA खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक. आताच आमकां लेटर येयला मिनिस्टर मोविन सराचें आनी जेन्युअन आसा. तेणी जे सांगला कित्याक हांगा पार्किंगाचो इश्यू आसा आनी नेक्स्ट विका भितर आमदाराचें ब्युटिफिकेशन वर्क चालू जातलें. जो टोटल स्वतंत्र पद आसा ताचो ब्युटिफाय जातलें पूण खंय तरी गाडयो पार्क करपाक प्रॉब्लम जातलो. पूण तेणी लेटर केला खंय तरी हें मातशें होल्ड करून जशें आमची कामां ब्युटिफिकेशन काम वास्को तयार जातलें मागीर तुमचो तो कॅरी फॉर्ड तुमी तुमचो कितें आहा तो पे पार्किंग तो तुमी सुरवात करूंक शकता. पूण आमचें कितें आसलें एका आमी ह्या प्रोसिजर आमी 2 वर्सां काडले कित्याक खंय तरी आमकां जाय आसलें बाबा वास्को शहर हो एक बरो हें आसलेलो पोर्तुगीज टायमाचेर एक वेल डिजायन आसलेलो म्हणून आमी खंय तरी लोक खंयचीय पार्क खंयी करताले म्हणून आमी एक स्टार्ट केल्लेली. पूण आतां जशें लेटर आमकां मिनिस्टरान केला जेन्ना ब्युटिफिकेशन जातलें काम जाल्यार लोकांक गाडयो पार्क करपाक त्रास जातलो म्हणून खंय तरी मातसो होल्ड दवरा. जशें ब्युटिफिकेशन काम जातकूच तुमी तुमची कावन्सील मिटींग घेवन तुमी खंयचे पे पार्किंग करतले तशें तुमी एरियाक बसून लोकांक हें करून तुमी सुरू करा म्हणून आतांच लेटर येयला. तें लेटर आमी कावन्सिलाक घालून तेजें कितें आहा तें डिसिजन घेतलें. म्हाका मेन सांगपा जाय हांवें एक लेटर केला चीफ ऑफिसराक मोर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सील. पे पार्किंग जे तेणी येवजिला कावन्सिलान येवजिला ते सारकें ना आनी हांव हो प्रश्न हांवें हेजे कडेन मांडला चेअरपर्सन ऑफ MMC दॅट इज गिरीश बोरकर एज वेल एज ऑनरेबल MLA श्री दाजी सालकर ताकाय सांगला. इनफॅक्ट आय एम गिविंग ऑफिशियली अ लेटर कित्याक इफ यू डू द पे पार्किंग नाव इट विल बिकम इन्फ्रास्ट्रक्चर्स. No contractor will be able to collect the fees because beautification works are going to start shortly. Once the beautification work starts, this will take almost, I think, a year, roughly about a year or little less than that maybe. But ते काम चालू आसतना पे पार्किंग कशें हें करपा जाता आनी ते झोन आहा ते सारके डिमार्केट करपा जाय नाजाल्यार वास्कोकारांक त्रास जातले. माझे कॉन्स्टिट्युन्सी कशें लागता दाबोलकार सगळे वास्को जेन्ना वयता ते पार्किंग करता सडनली आतां दे आर नॉट यूज टू इट. दे शूड फर्स्ट पब्लिसायज इट ऑल्सो. सडनली दे आस्किंग पार्किंग फीज आनी केस्तांव जायत आसा. आमकां ही केस्तांवय जाल्ली नाका. वी डोंट वॉन्ट कन्फ्युजन बिटवीन मोटरिस्ट और मोटरसायकलिस्ट फॉर पे पार्किंग and as against the beautification works which are being carried out at the moment you just cannot have implement this pay parking. So put it on hold for the moment and then we can think of it afterwards when it is beautified, when zones are clearly demarcated with clear markings and with clear signs, only then it can be implemented. So they have agreed to do that. I think at the forthcoming council meeting they will have to take a formal resolution to cancel the contract which is given for pay parking and they can always float a new tender after new areas are demarcated or entire areas where they can actually legally charge them for parking. Those particular things having been identified, then only they can start the thing. I think that will happen after the beautification works of Vasco are complete.